संसुम्या मंदिरांचं गीता गाऊन मधुर तुका हसिता आमचे कवे ओतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटता बिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तू आमचो जाऊन राखलाय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां जाताय आमचो बळपण सांबाळटा संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गीता गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाची काळजा. मोगाच्या भावा भयणीनो फिरगेजकारांनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. पास्का काळाच्या सवाय आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून मागया. हे संदर्भात अर्गासान भेटयता भाबी आनी जेसे मेंडून सादवा कातार देवान आपणा केल्या उपकारा अर्गा मीस भेटयता लिल्ली नजरेत आनी कुटाम बिक्रोली मुंबई CET परीक्षे बऱ्यान बरोवन चैरेद्या बसोत मीस दिता एरन ऐरोली नावी मुंबई देवतीन मार्गरेट डिसोजा हिच्या आत्म्याक तिच्या जल्म दिसा संदर्भार मीस दिता डोरीन फर्नांडीस आनी कुटाम कुलशेखर मंगळुरू तांचे इरेद्या बसोत मागता आसतना आमा समेस्त तांच्या इरेद्या बसोत जे कोणा मागतान बसला तो सगळो आस कडून तांचे बसोत मागया. इलेक्शनाचे रिजल्ट आयला बरे मुखेली विसून आयल्यात बरो सरकारी हो जाला. ह्या बसोत ह्या अर्गां दिता आसतना आनी मुखल्या त्या सर्व मुखेल्यांनी बरें आडाळतें सुरोवंक जायची कृपे देणी तांकां फावो जावं दीत म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या न्हू एवकारिस्ताच्या ह्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो एवकार मागता. आयची देवस्तुती देवाच्या उपादेश मोगान पाळया आनी पवित्र आत्म्याक स्विकार करया म्हणलो संदेश दिता. देव आमचे सवे सदांच आसा आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन देवाचे उपादेश पाळन जेजूच्या सांगता जियो गरज आसची कृपा मागया. मोगळ भाव भयणीनो सुमयेचो मोग करूंक आनी सुमयेच्या मोगान थीर रावून आमचे जिवीत रुता करूंक देवाचे उतरायचे दिसा आमकां आपोवणी दिता आसतना त्या उतरा खालची सुमी आमकां दार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. भक्तीपणान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. कळसान तांव दूख धन बक्षणे मगतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळका तूं पातक्या कापोंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळका सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक.
महिमा देवा उजली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मागून घे कित्या पवित्र म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सामा खातीर आमी मागया सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्रात्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो आमकांय ताणें हो पवित्रात्मो बसायला आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या सताच्या आत्म्या पाठय आनी ताच्या आदारान जेजू सोमोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान पाळूंक आमकां फोव कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ता परगटूंक लागलो ताचे शिकोण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकजम्यांनी एक मनान गुमान दिलें देवसार लागल्या सबारतावन अशुद्ध आत्मे क्रिकटो मार भायर बेताले जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाताले ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशांत आसलें समारिया घरांनी देवाचें उतर मानून घेतलें ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सशीन धाडलें ते थंयसर पावतच थंयच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्या गेशें तांणी तांचे पसत मागणें केलें कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मो देवोंक नातलो तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्रान मात दिल्लें तवळ पेद्रून आनी जुवांक तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार निवास्यानो देवाकानंदाची भोगुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची भोगुटया
भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया ताची महिमा गीता गायनानी वर्णिया ताची कीर्त गाजेया देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता तुझी वाखणी करता तुझ्या नावाची कीर्त गायता ये आणि देवाची कर्तुवां पळया मनशामध्ये आमकां थटक करता तसली ताची कामां भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वचप. प्रिती मोगाच्यानो, क्रिस्ताक तुमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणाने मानान वळखा. तुमचे ते असलेल्या भरवशाचें तारण विस्तरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूं जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मान मर्याद दिवन आसा. तुमचें अंतस्करण नितळ दवरा, कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात ते बरे सालीची निंदा करन कोणी तुमकां उलयत जाल्यार उलयलीच लजेक पडटली. कित्याक तुमी कश्ट सोंसी जाय म्हणून देवाची खुशी जाल्यार वायट आदारन शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारलेले खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. अशें क्रिस्त आपूण निरापराधी जाल्यार अपराध्यां पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय फाटीं हाडच्या पासत एकच फावटी मरण पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मी ताका परत्यान जिवांत केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सुमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवेया भगवान जुवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तो सुतो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना. पण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय आनी तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो
आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो भक्तिकानो, सांजू हांव सवांजेल मोगा सवांजेल म्हणून आवडला. कित्याक जेजूच्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव लक्षांत केल्लो सांजू हांव जेजूच्या मोगा विशांत तवळ तवळ ताच्या सुवार्थेंत तो बरयता. हांव जेजूचो मोग कशें विवरिता. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय म्हणून सोमयान दिल्लो उलो. देवान संवसार असो सोयी मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो. पळया, देवान संवसार असो सोयी मोग केलो की ताच्या सुवार्थेच्या सुरवेर तसो सांगता. देवान संवसार असो सोयी मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक भेटोवन दिलो ओपोवन दिलो. मोग देवान संवसार असो मोग केलो देखून आपल्या पुताक भेटोवन दिलो. पुतान कितें केलें? जसो बापान पुताचो मोग केलो तशें पुतान संवसाराचो मोग केलो, आमचो मोग केलो, आनी आमी एकामेकाच्या मोगांत रावूंक तो आपोवणें दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कोणाचो चड मोग करता तांचें उतर चड आमी आयकता. काही पूत आवयचो मस्त मोग करता जाल्यार तो त्या आवयचें उतर चड आयकता. कोण एकलो धूव बापायचो मस्त मोग करता जाल्यार त्या ती धूव आपल्या बापायचें उतर मस्त आयकता. कित्याक म्हळ्यार मोग करतले मनशां मोग करतल्यांचो उतर पाळटात नाजाल्यार ती पाळिनात. कित्याक म्हळ्यार देखून मोग केल्ले म्हणटात हांव म्हज्या मोग करच्या मनशाक केदींकच दुखयना. कित्याक दुखोवंक नजो जाल्लो मोग ताच्या काळजांत आसा. देखून ताचें उतर तो वा ती पाळटा. देखून हे कुटुंबा जिवितांत तुमी बरे अनुभव करतात. जर तर घोव बायलेचो भरपूर मोग करता जाल्यार बायल केदींकच घोवाक दुखोवंक तयार ना. वा घोव बायलेचो मस्त मोग करता जाल्यार केदींकच घोव बायलेक दुखोवंक तयार ना. ताणें सांगिल्लें उतर आयकता. भुरगें आवय बापायचो मस्त मोग करतात जाल्यार त्या आवय बापायचें उतर कांयच मोडिनासतना तांकां गौरव दिवन चलतात. तशेंच आवय बापाय भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार भुरग्यांचें उतर आयकतात आनी तांकां केदींकच दुखोवंक फुडें सरनात. आनी अशें आमी आमच्या करणेन आनी उतरान आमी मोग केल्ल्यांचो मान, मोग केल्ल्यांचो गौरव आनी मोग केल्ल्यांचें उतर पाळूंक फुडें सरता. देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. कसलो उपादेश? सोमयाचो उपादेश कसलो? सोमयाचो उपादेश कसो? का एकामेकाचो मोग करा. धा उपादेश जाणा जाल्लो एकलो शास्त्री जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, ह्या 10 उपादेशांत श्रेश्ठ उपादेश खंयचो? आनी तो जेजू एक जाप दिता, नवो उपादेश. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करे. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करे. आनी हें केल्ल्यांत देवा केदींकच सोदून दुखोवंक शकचो नाय. देवाचे कितें उपादेश आसात ते पाळटलोय. देखून हें पयलें कर. तशेंच तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. म्हळ्यार उरलें कितें पेल्याक तुवें करूंक जाय जाल्लें सगळें उरलें. पवित्र पुस्तकांत 10 उपादेशांत 3 देवाक समर्पीत केल्ले आनी 7 पेल्याक समर्पीत केल्ले आसतना जेजू उपादेश दिता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी हे उपादेश पाळलेल्यांत आमी कितें करता? देवाकी दुखयना, पेल्याकी दुखयना. देवाकी मान दिता, पेल्याकी मान दिता. आनी ह्या मुखांतर सर्गेच्या वाटेन चलता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयच्या सुवातेन ती बोवापूर बायन जेजू म्हणटा,
तुमी म्हजे उपादेश पाळतात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत जियेतल्यात मोगांत जियेतल्यात. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणी जायत्या आवय बापायनी सांगचें आसा, तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुवें म्हजो मोग करताय जाल्यार हांवें केल्लें हांवें सांगिल्लें तुवें करूंक जाय न्ही गे म्हणटा आमी. जायते तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांवें सांगिल्लें तुवें करूंक जाय. आनी तूं मोग करता जाल्यार जाय की कितेंय सांग हांव कितेंय करूंक तयार आसा म्हणून आमी भास दिता. आनी आज जेजू म्हणटा तुमकां हांव अनाथ बरी सोडून वचना, तुमकां हांव अनाथ बरी सोडून वचना. येवच्या आयतारा आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता. जेजू स्वर्गार सोडून गेल्ली परब आचरण करतना जेजू सिसांक एक बसवणी करता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, तुमकां एक मजतदार दितलो, तुमकां एक पवित्रत्म दितलो, तो तुमचे सगळें सदांच काळ आसतलो. तुमी कितें उलयचें कितें उलयनचो कशें आसचें तें सगळें तुमकां शिकयतलो. तुमकां कश्ट दगदणी तुमकां विविधताची सर्व तराची दगदणी तुमकां भोगूंक मेळल्यार तो तुमकां सक्तेन भरतलो. देखून स्टेफनाक पयलो फावटीर मारलो, ताका फातर मारतना ताका फातरान जिवीशी मारतना ताचें तें रुदान नातल्लें आकान नातल्लो, ताचे एका रितीचो संतोश आसलो आनी तो संतोशान आसूं दितालो खंय. आनी ह्या संदर्भार तो सर्ग पळयतालो खंय. सर्ग पळोवन सर्गीच्या राजान देवदूत चडलेले देवलेले ताका दिसताले आनी तोय थंयसर वेसो ताका भोगताले. देखून तो आसूं दितालो. हें पळयल्लो सावलो अजाप जालो खंय, अजाप जालो. ह्या मनशाक फातरान जिवीशी मारता पूण मरणाची भिरांत ना, फातराच्या दुखीची कांय तरी पर्वा ना. कित्याक अशें घडटा? कित्याक म्हळ्यार थंय आसलेलो पवित्रत्म ताका तो धैर्य दितालो. ताच्या उपरांत माटतीर मेल्लो सालोरेस ताका इंगळ्यार कायल तापोवन उजार भाजून जिवेशी मारलो. भाजतना तो आसून उलयतालो खंय आनी म्हणटालो खंय एक कूस भाजल्या आनी एक कूस परतिया म्हणून म्हणटालो खंय. कित्याक म्हळ्यार ते ताची केळकुळां करतले, ताका इजा दितले, ताका माटतीर मारतले. अजाप जाले खंय. ह्या मनशाक वळवळ्याच्या उज्यांत आमी न्हिदयलां, वळवळ्याच्या उज्यांत आमी न्हिदयलां जाल्यार ताची कात भाजून मांस करपून घाण येता जाल्यार ह्यो मनीस कांय तरी बोब मारनाने, कांय तरी किकराड्यो मारनाने, आपल्या जिवाचे अक्लासाची वडी काडिनाने. बगार संतोशान म्हणटा एक कूस भाजल्या आनी एक कूस एक परती म्हणून म्हणटा आसतना हे मनशान सांगचें तसलीं उतरां न्ही. बगार मनशां थंय जी येता त्या आत्म्यान सांगचीं उतरां म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. कित्याक सुमयान म्हणलें हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमकां सर्व संगती शिकयतलो, तुमचें तुवें सदांच काळ रावतलो, तुमच्या कश्टांत तुमच्या आकांतांत तुमच्या दुखांत आनी तुमच्या वळवळ्यांत तो तुमचे सवय आसतलो. देखून तुमी कांय भिवची गरज ना म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर दिता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले सीस गांवान गांव येतात. तलवारीची भिरांत तांकां ना, कांट्याच्या मुकुटाची भिरांत तांकां ना, वा खंयच्याय इटींची वा बाणांची भिरांत तांकां ना, खंयच्याय उज्याच्या वळवळ्यांची भिरांत तांकां ना, खंयच्याय शिवाच्या दोलेची वा वागाच्या गुडाची तांकां भिरांत ना. ते धैर्यान ते वेतात देवाचें उतर सिनेगोगांत देवाळांत आनी जंय ते वेतात थंयसर परगट करतात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेच्या सर्विल्ल्या माटतीरांक भिरांकूळ कश्ट मेळ्ळे. चक्रवर्ती रोमी चक्रवर्ती निरोच्या काळार भिरांकूळ वळवळ्यांचें मरण कश्ट मेळ्ळे जाल्यार आमच्या सुरविल्या मलगड्यांनी आपलो भावार्थ दंडोळोवंक ना, खाव जेवणांत भियोंक नात. बघा देवाच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ते फुडें सरले. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, बगार हांव तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सरसी येतलो, म्हाका तुमची वळख करतलो, तुमकां म्हजी वळख दितलो आनी म्हाका आनी तुमकां सदांच एकवटान दवरतलो. आनी ह्या संदर्भार तुमी जियेतल्यात. हांवें तुमचे थंय जियेतलो, तुमी म्हजे थंय जियेतल्यात, यथेश्ट फळ दितल्यात, उरचे तसले फळ तुमी दिवंक शकतल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून हेच्या दुसऱ्या वस्पांत पेद्रो म्हणटा कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मीक रितीन ताचो जीव काडूंक कोणाकय साध्य जावंक ना. तो मेलो जाल्यार आमचे मदें जिवंत आसा, जिवंत जेजू आमचे मदें जियेता आनी रास करता. देखून ह्या सुम्याक परगट करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर हेच्या दुसऱ्या वस्पांत आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच्या पयल्या वस्पांत
सांपेद्रूच्या आयच्या पहिल्या वाचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पेद्रू आनी जुवांव कितें करतात. पेद्रू आनी जुवांव जेरुजलेमांत आसलेल्या थोड्या मलगड्यांचेर हात दवरतात, तांचेर मागणें करतात, पवित्र आत्म्याचें देणें तांचेर मागोवन दितात. पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्म्यान भरलेले जुवांव आनी पेद्रू ते थंयसर आयिल्ल्या भक्तिकांचेर मलगड्यांचेर हात दवर मागता आसतना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता आनी पवित्र आत्मो तांचेर वर्ती कामां करूंक शकता. पवित्र आत्मो तांचे थंय एका रितीची बळवंत हातेरां जावंक शकता आनी ह्या मुखांतर सोम्याचे जिवंतपणाचे मिसाव ते मुंदरसून वेता. देखून आयचें किर्तन म्हणटा, भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या सर निवासानो आमी सर्व भुरगीं ल्हानां व्हडां सगळीं सांगाता मेळोन सर्गीच्या देवाक आमी आनंदाची बोब उठोवंक जाय. कित्याक तो आमचे मागणें आयकता, तो आमचे सवे ताचे आत्म्या रुपार तो जियेता. देखून तो आमचे सवे सदांच काळ जियेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गवरणाची परब आमी आचरण करतना पवित्र आत्म्याचे येण्याक आमी अत्रेगून आसाव. पवित्र आत्म्याचें येणें खंडीत पेंतेकोस्ताचे दिसा जाल्लें तें आजुनी आमचे मदें आसा. आजुनी पवित्र आत्मा आमचे मदें जियेता, आमचे सवें तो रावता, आमकां सक्तेन तो भरता आनी आमच्या आकांताच्या काळार आमचो सांगात सोडिना. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, क्रिस्तांवांचेर दगदणी आयली. मणिपुरांत ती क्रिस्तांवांचेर दगदणी आयली. तुमी जाणांत जायतो लोक मरण पावलो, जायतो लोक अनाथ जालो, जाल्यार तांणी बाबाच सांडलो ना. आमच्या ओरिसांत ती कंदमाल म्हणल्या गांवांत 2008 इसवेंत ती भिरांकूळ कर्गां आयली. बाबाताचेर परिक्षा आयली. जायत्या लोकांक उलपायलें, घरां उलपायलीं. जायतो लोक राणांत कितलेगी म्हयने थंयसर काणजेवण नासतना जियेलो, जाल्यार बाबार्थ तांणी सांडलो ना, बाबार्थ तांणी सांबाळलो. आमच्याच गांवांत 2008 इसवेंत तुमी जाणांत आमचेरच दाड जाली, हल्लो जालो, जाल्यार आमी आमचे धैर्य सांडलें ना. आमी सगळीं स्त्रियो, दादले, भुरगीं सगळीं भायर मार्गाक देंवल्या आनी हें प्रतिभटन करूंक लागल्या. फातरांचे मार, पुलिसांचे मार आमकां पडटात म्हणून आमी भिवन बसोंक ना. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे समें आशिल्लो. आमच्या अस्कतकायेंत तो धैर्य दितालो, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां बोळ दितालो आनी आमच्या अस्कतकायेंत आमकां सांगात दितालो. आनी अनिती खातीर अनिती विरोध आनी प्रतिरितीन असता विरोध झुजोवंक, सता खातीर निती खातीर झुजोवंक तो आमकां प्रेरण दितलो. तसलो आत्मो आमचे ते आमी रुता करूंक जाय. आनी असलो आत्मो आमचे ते रुता करता जाल्यार जेजू स्वामी मोग करतले, जेजू थंय एकवटां रावतले, हे तेस्ट फळ दिवंक शकतले. जेजू आमी पवित्र आत्म्याचें वातावरण आमचें तें कशें रुता करचें, कशें रुता करचें. पवित्र आत्म्याक आमचें थंय येवंक आमी पवित्र आत्म्याचें वातावरण रुता करूंक आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिये जाय. आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे आमच्या आत्म्याची कुशी कसली? मोग, सोंसणीकाय, सोडदोड, बोगसाणें, त्याग, विश्वासीपण, दयाळाय, मोवाळाय, हे सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां आनी देणी आमचे थंय पवित्र आत्म्याक वस्ती करूंक आदार दितात. जर तर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जिये नासतना आमी कुडी रक्ताच्या, मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेता जाल्यार मोसोर, राग, द्वेष, हगे, पोटजाळ, पानोत्सव, बेबदेपण, व्यभिचार, अनैतीक, संजिवीत, मागीर खोट्यो आलोचनो, हे सगळे आमचे थंय जियेत आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय जिवंक शकना. कित्याक पवित्र आत्म्याक जिवोवची सुवात आमचे थंय आसना. आमी खोट्या आत्म्याचे मनीस जाता तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे थंय येना. ताच्या बदलाक आत्म्याच्यो संगती मोग, विश्वासीपण, सोडदोड, बोगसाणें, त्याग आनी दयाळाय, मोवाळाय, हे सगळे आमच्या जिवितांत रुता आमी केलें जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता आनी आमी पवित्र आत्म्या थंय जियेता. सोमी आमचो जाता आनी आमी सोम्याचीं जाता आनी आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकता, खरी क्रिस्तांव जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कसलीय दगदणी येवं दी, कसलेय अनाहुती येवं दी, कसलेय आमकां भोगूंक मेळों दी, पूण आमी कंगल जावचें ना. बघा धैर्यान आमच्यो तकल्यो उखलून धरतले आनी कळनासतना मागतले आनी सोम्याचो आशिर्वाद आमचे थंय देंवतलो. असले पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आनी आमी आत्म्याचीं भुरगीं जावन वाडोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवाते आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्या अनुसार या सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक, सर्पदेदारा बापाक
सर्गांनी भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवंकार मरयेंतून जल्मलो 5 बिलगात आनी कसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मुर्सबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कथोलीक पुयसबेक भक्तांचो एकार पातकाचे बक्षाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता पवित्रत्म्याक आमचो करून आमी समेत एकवटान जिवंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मागण्या मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा आमचो पापसाहेब आनी पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवन देखीवन मुखेली जावंक तुज्या पवित्रत्म्यान बर मन मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत मागता हांव. तांणी लोकांच्या बरेपणा आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सेवेच्या मनोभावान बर मन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबाच्या संध्यांनी देवाच्या मोगान जियोन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल जैताच्या वाटेन चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी कश्ट संकश्टां सांपडलेल्यांक तूं तांचो आदार जा आनी तांकां बरें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार आशिल्ल्या आमी समेस्तांनी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जियोन वावरताक साक्ष दिवंक पवित्रत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दांपिया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडया तांच्या बसत मागया. प्रतिरितीन पावसिले दीस सुरू जावंक नात सगळ्यांनी पावस पडला आमकांय बरो पावस येवंच हें मागया. कठीण दग आसा भुंय तापल्या उदक दिसान दीस सुकून वता उदकाचे समस्या जाल्यात बरो भुमीचेर पावस पडून उदकाचे सगळे समस्या परिहार जावंक समयाची कृपा मागया. समयान बऱ्या कैलींक मिसळून काडला बरो सरकार आसा जातलो. ह्या सरकारान लोकांची सगळी गरजो मतीन दवरना लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणी वावरूंक कृपा मागया. कश्टतेल्या विविध रितीच्या समस्या वळख जाल्ल्या समेस्त भाव भयणी खातीर माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर पिडेस्त आनी विविध कश्ट नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता हांव. तुजे उदंड भोव व्हड काकुळतीन आमची मागणी आयकून घे मागलेले सगळे फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. अर्पणा दिला तो पुन्हा बिवडेता ससनाक देवा जाई मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसा जेसून भेटलो सर्वेस्वरा सगळ्या व्यवस्था अर्पणा दिला तो ताका सवार ससना देवा जाई सर्वेस्वरा देवाला मी पदकाचे दुग्ध उदार जावच्या आदादी तुझी माया मोगा सर्व
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवापा मानतात तसलें जावं म्हण मागात. ते बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमचे एका पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्प मानून घेव. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमच्या पातकांक लागून दिन निरापराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्रात्म्यान बरोवन पुनर्जीवन जालो. ताचें मरण आनी जिवनपण संभ्रमन आमी तुका हें बलिदान भेटयता, तें तूं देन स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजें शीं उडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मायमेची कीर्तनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Dălbaranțu servesc por tu. Sărganii sonsa vârna tuja Vâi bama Un sărghi tu cace Un sărghi tu cace Un sărghi tu cace Un sărghi tu cace Servesc porace navi E tata cace Un sărghi tu cace Un sărghi tu cace मगळ भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंड आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी. हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. हे भोव पवित्र आत्म्याचे घडयेन फोव ते परी वांटो जावन आमचे भक्तीपणी समर्पण करया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडतसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सृणशी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळपणाक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपोती बागेवं जुजे बागेवं धर्मदुता बागेवं जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आजना मतीन दवरून सुमयती आमी एकवटान जिवंक सुमयाचो मोग करूंक आनी सुमयेचें उतर पाळूंक पवित्रत्म्याची भुरगीं जावन जिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेल्या मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुशिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करुणेची जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत्रेक तेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थ्याचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसारी आयलेली. आमी ताचे थंय एकवटान जिये तूं आमचे थंय एकवटान जियेता. आमी तेचो मोग करी जई आनी ताचें उतर पाळी जई. ह्या मुखांतर आमी जियेता म्हणलो संदेश आमकां दिता. हे शेळीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. शांती सागरा आमच्या दयाळ सडवून दारा.
शांती सागोरा आमच्या दयान चढवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दया चढवून दारा आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा काळजान आयल्या समया जेजू आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला आमचे ते राव समया म्हण मागया अर्गां तुका समया जेजू 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 अर्गां तुका होगळाप तुका समया जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांत तेणी वारलेल्याक अर्गां तुका समया जेजू सर्व अपायांतले मरणादी पिडेंतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवनचे बाग फोव केल्ल्या खातीर आयचे दीस सर्व वायट विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर हेमिसाच्या बलिदानान वांटली जावचे बाग फोव केल्ल्या खातीर हेमिसाच्या बलिदानान देवाचें उतर आयकुवचे बाग फोव जाल्ल्या खातीर पवित्र कोरिस्ता मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर बरे मुखेली आमकां विसून आयलेल्या खातीर बरो सरकार फोव जाल्ल्या खातीर खंय थोडो इल्लोसो पावस आमकां येवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया जेजू होगळाप तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू अर्गां तुका समया अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आता आनी ससना प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूचो आमी करो मोग करूंक जाल्यार ताच्यो आजनां आमी पाळटल्या आनी तेदना तुवें आमचो मोग करतलोय आनी आपूण मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां तर ताच्यो आजनां मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बसवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हण आमी बरवशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे ओळखा काळजाच्या कोंड्या म्हज्या नमन तुका बोरवोशाच्या माय मोयन्याचे तुलो प्राणी
नाव तुझ्या रक्तामुळे आकांदळे अपोराचे पापाविणे परतून आम्ही पडनाशे आजासारखे झिंजियेशे परतून आम्ही पडनाशे आजासारखे झिंजियेशे पुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद बगीन कुर्साचे गुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कला सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.